तुझी बोटी दिवच्या मुखाशी उठी कुटमा स्पिरितान बरोवनी वोंगताव आमकां स्वाय मुंड्यांनी जिवा सोम्यान जेजू तुझे माना कांचुरकीचे केलाय आतेल जिविताचे आमच्या साल्वासावाचे आयल्या सोम्या तुझी पोटी दिवच्या मुखाशी उठी कुटमा स्पिरितान बरोवनी वोंगताव आमकां स्वाय मुंड्यांनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जय सोवे आसो. जेजू बाळकते भोवमोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, जेजूक मान करूंक ताचे बेसांव जोडूंक हांगासर आमी ह्या सकाळींच्या वेळा हजर आसा. आमच्या नव्यान असो, आमच्या मागणे असो वा आमच्या मीस असो एक वांटो आसा मागोंक. आमची जायती तेसांव आसात, गरजो आसात आनी हे आमचे मागणे कशें जावंक जाय म्हणून आज जेजू आमच्या बापाचें मागणें शिकोवचे मुखांत्र आमकां तो शिकयता. आमचे मागणें जेजूच्या मागणे बरी सदां जावच्या कृपा मागून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगताच देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे मागणे जायनातले खातीर बापा लागचें बोगसाने मागया. नितळ काळजा मनान ताकाच ह्या येवकरिस्तान भेटोवंक आमकां समय तयार करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुगणी अवसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान कुसारून वायट धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बेगीमो सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकुळत कर, सोम्या काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, सोम्या काकुळत कर, सोम्या काकुळत कर. प्रार्थया. आयचो दीस वर्ल्ड रेफ्युजी डे म्हळ्यार निर्वशा आनी परदेशां पासत विश्व संस्थेन नमियरलेलो दीस. तांचे पासत विशेष रितीन आमी मागया. सांगतच हे मिसाचें बलिदान कोणें भेटयलां, कोणें तांचे तेसांवां दिल्यांत तांच्या तेसांव पासत आनी आमच्या वैयक्तीक तेसांव पासत ह्या वेळार मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुका कोणूच परको न्हय, तुजो आदार जोडून घेवंक कोणूच पयशिलो न्हय, तर सगळ्या तुज्या पुता दुवांची दया करून निर्वशांक आनी परदेशांक आपापल्या घराक आनी गांवाक पावय. फूट पडलेलीं कुटुंबां मोगाच्या एकवटान नव्यान बांदून हाड.
पारो गल्ल्यांक आनी सणलेल्या भुरग्यांक आसरो आनी माये मोगाची ऊब मेळशी कर आनी तुजीच दयाळाय कश्टतल्यांनी गरजेवंता थंय दाखोवंक एक मोवाळ काळीस आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. 시라까자 시라까자 पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचें उतार सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या उर्बेन ताणें तांची संख्या उणें केली. सोरेस्पराच्या उतरान ताणें मळाप दांपलें आनी 3 फावटी उजय सकला हाडयलो. एलिया तुज्या आजापणी तूं कितलो मैमेवन आपूण तुज्या सारको म्हूण कोणाच्यान बाडाय करूंक जाय. महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पातळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नास पावयलय आनी अधिकाऱ्यांक तांचे कटे वयलो सकला घालय. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारूप आयकलोय आनी होरोब पर्वतार शिक्षेचें प्रमाणां फरीफणां घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्या मागले. उजेच्या भोंवऱ्यान आनी उजेच्या गोड्यांनी व्हडलेल्या गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळच्या आदींच शांत करूंक बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्या कुळये पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयत्या आसूं तुका निर्मिला म्हणून बरयलेलें आसा. जाणी तांकां पळयलां आनी जीं मोगान मेल्यान तीं सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितान खंयच्याच आधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दोमोंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नातलें, पूण मरणा लेगून ताच्या कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितान ताणें विस्मयतां केलीं आनी मरणान ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकांक प्राजीत केलें ना वा आपल्या पातकांत पाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार. Servis poratăi sunt toți pava. Tuminiti vontano, servis poratăi sunt toți pava. Servis poras vot sălita prătvi vâllasu दर्या करावळीचे गाव आनंद भोगू कुपानी काळो ताचे नेसन न्यायनी ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुम्ही नीती भोवतालो
सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. एक उजो ताची वाट तयार करता, भोवती ताच्या दुस्मनांक तो ग्रासिता. ताची जगलावणी पृथ्वी उजवाडायता, संसार सगळो भियान तरतरता. तुमी निती वोतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. पर्वत मेणा बरी काडटा, पृथ्वीच्या धन्या मुखार मळो ताचे नितीवंतपण पर काडटा. सवजनंगा ताची महिमा नियाळता. तुमी निती वोतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. तुमी निती वोतानो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुमकां मेळटा तो आत्मो, तुमकां देवाची भुरगीं करता, आनी देवाक अब्बा म्हणचे बापा म्हणून तुमी उलो मारीशें करता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सोवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागतना अनभवडते परी जायते बडबड नाकात. यतिश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज येवं, तुजी कुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेन व्हरिनाका आनी कोट्यातावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत प्रवादी एलिया विशयंत नियाळ करून आसल्या. जर तुमी घरा मिसाचें वाचपां वाचतात तर वा सदां मिसाक वेची संवय आसा जाल्यार खंडीत जावन ह्या वाचपांचेर एक नदर मारूंक तुमकां अवकाश मेळ्ळा.
रायांच्या पुस्तकांतून ती वाचपां विंचलेली आसली आनी आज आमी सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप विंचलें आनी थंयसर जे कितें आमी येदोळू प्रवादी एलिया विशयंत आयकल्लें पोरण्या तेस्तामेंतांत कार्मेल दोंगरार जिवन आशिल्लो एलिया प्रवादी त्या सगळ्या ताच्या जिविताची एक साम्मरी कशें हांगासर आमकां सिराक दिता. खंयचो एक बूक तुमी वाचतात जाल्यार वा खंयचें एक लेखन तुमी वाचतात जाल्यार त्या लेखनाच्या वा बुकाच्या सुरवेर प्रस्तावन म्हूण आसा. त्या लेखनांत तो लेखक कितें बरोवंक वेता ताची सगळी झळक त्या प्रस्तावनांत दिता. तशेंच तें लेखन वा तें पुस्तक आखेर करता आसतना परत्यान त्या सगळ्या लेखनाची वा त्या सगळ्या बुकाची झळक परत्यान एक पोटी सारांश कशें थंयसर आख्रेक तो दिता. तशेंच पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार हो सिराक पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या मलगड्या व्यक्ती विशीं भावार्थाक देख दिल्ल्या मनशां विशीं थंयसर सारांश कशें बरयता जावं पुरो अब्रामा विशयंत जावं पुरो एलिया विशयंत आनी जें कितें एलिया विशयंत आमी ताणें बरयलां तें आयच्या वाचपांत अपुर्बायेन ताणें थंयसर दिलां. परत्यान एक पोटी तुमी घरा वचून हो सिराकाचो ग्रंथ प्रतीक जावन जें कितें एलिया विशयंत ताणें बरयलां तें तुमी थंयसर वाचचें. अध्याय 40:8 1 ते 15 पर्यंत. आज आमचो नियाळ आयच्या वांजेलाचेर आमी करूंक प्रयत्न करया. टर्टुलियन आफ्रिकाचो एकलो श्रेश्ठ क्रिस्तांव बरोवपी म्हणटा की सगळ्या पवित्र पुस्तकाची सम्मरी वा सारांश जे कितें जेजून आयच्या वांजेलांत शिकयलां आमच्या बापाच्या मागण्यांत आटापलां. सांत थॉमस अक्वायनस आनी एकलो पवित्र सभेचो श्रेश्ठ देवशास्त्रज्ञ तो म्हणटा हे मागणें जावन आसा एक परफेक्ट प्रेयर, एक संपूर्ण मागणें. जर 100% मार्क्स दिवचे जाल्यार 10 out of 10 दिवचे जाल्यार मागण्या विशयेन उलयता आसतना जेजून शिकयल्ल्या आमच्या बापाच्या मागण्याक दिव्येत म्हणून तो म्हणटा. आतां पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार आमचे बापाचे मागणें 2 वांजेलिस्तांनी वा 2 वांजेलिस्तांनी उल्लेख केल्लें आसा आनी जेजून हे मागणें 2 विविध संदर्भांनी दिल्लें जावन आसा. जें कितें आज आमी मागणें आयकलें तें मातेवाच्या वांजेलांत हांव आयकलें आनी पवित्र सभा हर एक पोटी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा आसतना जें कितें मातेवान शिकयलेलें मागणें आसा वा जें कितें मातेवाच्या वांजेलांत बरयलेलें मागणें आसा तें आमी म्हणटा आनी तें इल्लें लांब मागणें जावन आसा आनी तातूंत सकट संगती आटापलेल्यो आसात. पूण तेंच मागणें आमी लुकाच्या वांजेलाक गेल्या जाल्यार 11वो अध्याय वळ 1 ते 4 थंयसर आमी घेतलें जाल्यार थंयसर मागणें भोव मोटवें आसा आनी थंयसर केवल 5 निचेव वा इरादे मात्र आसात. जर आमी मातेवाचो वांजेल आत्तां आयकल्लो वांजेल घेतलो जाल्यार थंयसर 7 गरजां खातीर जेजू मागोवंक शिकयता. तेंच लुकाच्या वांजेलाक आमी गेले जाल्यार थंयसर केवल 5 गरजां खातीर मात्र तो मागोवंक शिकयता. आतां जर जेजून मागोवंक आमकां शिकयलां जाल्यार कित्याक लूक एका रितीचें मागणें शिकयता आनी कित्याक मातेवाच्या वांजेलांत आनी एका रितीचें मागणें शिकयलां म्हणचो एक सवाल उदेवचें वाजपी. दोनूय वांजेलिस्तांनी जेजूनच मागोवंक शिकयल्लें पूण लुकान सांगतना थोडीं उतरां विंचल्यांत आनी मातेवान सांगतना आनी थोडीं उतरां विंचल्यांत. मातेवाचो वांजेल जें कितें आज आमी आयकलो तो आमी घेतलो जाल्यार थंयसर जेजू आमच्या क्रिस्ती जिविता विशयंत शिकोवन दिता आसतना हे मागणी शिकयता. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी तुमी सदां मिसाक वेतात जाल्यार वा मिसाची वाचपाक घरा वचून नियाळ करतात जाल्यार थंयसर आमकां जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग आमकां वाचूंक मेळटा. प्रत्येक जावन 8 बागेंतावन तो वांजेल सुरू जाता
आनी उपरांत आमचें क्रिस्ती जिवीत कशें आसूंक जाय म्हणून एक एकच विशय घेवन तो थंयसर आमकां शिकयता. 8 भागी त्या उपरांत रागा विशयंत, प्रद्वरा विशयंत, उपासा विशयंत आनी आज येता आसतना थंयसर मागणे विशयंत तो शिकयता. आनी होच वांजेल मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी सिंजीचो बुधवार वा करिस्माचो काळ सुरू जातना थंयसरी आमकां आयकूंक मेळटा मागणे, उपास आनी दान धर्म कशें जायचें म्हणटना थंयसर प्रत्येक जावन मागणे विशयंत हो वांजेल आमकां आयकूंक मेळटा. लुकाचो वांजेल आमी घेतलो जाल्यार थंयसर जेजून हे मागणे शिकोवचो सन्निवेश दुसरोच आसा. कसलो सन्निवेश तो? जेजू मागणे करनासलो आनी मागणे करता आसतना ताच्या शिसांनी कितेंगी ताचे थंय विशेशता देखली आनी त्या देखून शीस जेजू लागीं येवन म्हणटात की आमकां मागोवंक शिकय. आनी जे शिसांनी विचारलेल्या त्या एका मागण्याक ताळपड अशें वा ताका स्पंदन कशें जेजू थंयसर मागोवंक शिकयतात. आनी उडास दवरूंक जाय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या शिसांनी येवन आमकां थोडीं उतरां दी म्हणलें न्ही. बगार जेजू मागणे करचें पळयतना ते येवन म्हणटात की आमकां मागोवंक शिकय. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार आळे तूं मागणी करनासलोय तशेंच आमकां मागणे करूंक शिकय. आनी ह्या संदर्भार जेजून हें मागणे शिकयल्लें जावन आसा. आतां आमी विचारूंक पुरो जेजून कित्याक 2 संदर्भांनी असली शिकोवन दिल्ली आसा. खंडी जावन साध्य आसा. दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार येवच्या ब्रेस्तारा आतां आमी साद्या काळाच्या 11व्या हप्त्यांत आसा आनी येवच्या वर्साच्या ब्रेस्तारा ह्याच ब्रेस्तारा होच वांजेल आमकां परत्यान नियाळाक येता. आनी त्या वर्सा परत्यान हांव हांगा शर्माव दिवंक येत जाल्यार खंडी जावन म्हजो शर्माव आमच्या बापाचेरच आसतलो. पूण जे कितें उतर हांव विंचतां, जे कितें विशय हांव विंचतां वेगळोच आसूंक पुरो. कित्याक आज सांगलेंच परत्यान सांगूंक जावचें ना. साध्य जाल्यार थंयसर विंचची उतरां दुसरीं आसतलीं आनी विचचो विशय दुसरो आसतलो. पूण जे कितें आमच्या मागण्यांत आसूंक जाय ती मूळ तत्वां, मूळ विशय ते खंडीत जावन थंयसर आसतलेच. आनी जेजून जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत शिकोवन दिल्या जाल्यार, लुकाच्या वांजेलांत मागण्या विशयी शिकोवन दिला जाल्यार दोनी संदर्भ वेगवेगळे जाल्यार, कित्याक मातेवाच्या वांजेलांत म्हळें तो शर्मावन दिता आसतना आमचें मागणें कशें जावंक जाय म्हूण सांगता. लुकाच्या वांजेलांत तो मागणें करन आयिल्ले उपरांत मागणें कशें जावंक जाय म्हूण सांगता. पूण दोनी संदर्भांनी आमच्या मागण्यांत कसले अंश आसूंक जाय आनी आमी मागतना कसल्या स्पिरितान मागोवंक जाय म्हणून तो आमकां थंयसर शिकयता. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, हे मागणें केवल एक सूत्र न्ही, अशेंच मागणें आसूंक जाय म्हणून जेजू सांगना. बगार आमच्या मागण्यांत कसले अंश आसूंक जाय म्हणून ह्या मागण्या मुखांतर तो शिकयता. जुआंव पॉल दुसरो ह्या मागण्या विशयंत उलोवन अशें म्हणटा की हे मागणें इतलें सादें आसा की एका भुरग्यान सयत बायहाट करूंक साध्य आसा. ह्या मागण्यांत अशे विशय प्रत्येक जावन 7 इरादे. पूण हे मागणें इतलें गुंडायेचें की आमचें सगळें जिवीत ह्या मागण्याचेर ध्यान करूंक आमी शकता. म्हळ्यार सगळ्या जिवितांत आमी हे मागणें ध्यान केलें जाल्यार आनीकय सडीत आनी सडीत विशय ह्या मागण्यात आमी जोडूंक शकता. हे मागणें सादें तितलेंच गुंडायेन भरलेलें म्हणून जुआंव पॉल दुसरो आतां सांतीपणाच्या पदवेक सोडलेलो तो म्हणटा. त्या देखून सांताची जिणी आमी पळयली जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जायत्या सांतांनी ह्या आमच्या बापाच्या मागण्याचेर मेडिटेशन वा ध्यान बरयलेलें आसा. थोड्यांची नांवां उल्लेख करचें जाल्यार सान फ्रांसीस आसिसीचो सान फ्रांसीस, आविलाची सान तेरेज कर्मेलीत सांतीन, सान अगस्टीन, हेर जायत्या सांतां पैकी हे तेग महान सांत आमच्या बापाच्या मागण्या वयर ध्यान करन नियाळ बरयलेले पुस्तकां बरयलेले जावन आसात. तर मटव्यान 5 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता, जे कितें ह्या मागण्यांत जेजू कितें आमचे थंय आशेता ते गूण. पयल्यान पयलें हे मागणें रिलेट म्हळ्यार संबंदाचें मागणें. मागणें संबंदाचें मागणें. त्या देखून आमचे बापा मागोवंक शिकयत आसतना जेजू म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या. पळय हांगासर
बापा म्हणलो शब्द तो संबंध असो. कशी आमी घरा आमच्या बापोयक डॅडी बाबा पप्पा म्हूण आपयता मगे तसल्या एका स्पिरिटान तसल्या एका अनुभवान आमकां मागोवंक तापयता. आमी खंयी एका परगवांत आसच्या एका सक्ते लागीं मागचे न्हय, बगार आमचो मोग करच्या आमच्या लागींच आसच्या आमच्या गरजेक पावच्या मोगाच्या व्यक्ती लागीं आमी करचें मागणें तें जावन आसा. त्या देखून सांपावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी त्या आत्म्याच्या बळान देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो मारूंक आमकां तो दिता. पळया देवान आमकां तसल्या संबंदान दापयला आनी त्या संबंदान ताणें ताच्या आत्म्याक आमकां दिला आनी तोचो आत्मो त्या संबंदान परत्यान बरोवन ताका आब्बा बापा डॅडी म्हणून उलो करूंक आमकां आदार दिता. दुसरो विशय हांगासर मागणें आमी पळयलें जाल्यार थंयसर संतोश आसो वा एक पवित्रपणाचो एक अंश आसा. त्या देखून आमचे मागणें तसल्या पवित्रपणान भरलेलें जावंक जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता. पळया पवित्र जावं तुजें नांव. आविलाची सांत तेरेज मागणे विशयंत शिकोवन दिता आसतना ती म्हणटा की आमचें मागणें फळां बरीत जाय जाल्यार आमचें जिणें पवित्र जावंक जाय. वा दुसऱ्यान ती म्हणटा आमी जर शेगून आमच्या जिवितांत रुतां केले जाल्यार आमचें मागणें फळदायक जाता. जर आमी दिसभर गालाटो करून पुरपुरोवन आसांव जाल्यार सांजेर मागणें करूंक आमकां कशें जातलें, साध्य जावचें ना. जर आमी मिसा घेवच्या पयलें गालाटो करना आयल्याव वा मनस्ताप घेवन आयल्याव जाल्यार हांगासर पवित्रपणी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक कशें जाता, जायना. त्या देखून ते म्हणटा की आमच्या जिवितांत शेगून रुतां करचें बारीच गरजेचें. पवित्र जावं तुजें नांव म्हणून मागता आसतना आमची जिणी पवित्र जावंक जाय आनी तसल्या पवित्रपणाच्या जिवितांत आमी मागणें जाल्यार खंडीत जावन आमचें मागणें फळदायक जाता. तिसरो विशय मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो आमी स्विकार करूंक जाय. कशें कितें स्विकार करूंक जाय आमच्या मागण्यांत आमी म्हणटा की तुजी खुशी जावं तुजें राज येवं. पळया मागणें केवळ मागचें वा आमच्या गरजांची लदीन देवा मुखार दवरचें न्हय. मागणें म्हळ्यार देवतान स्विकार करचें. कसलें स्विकार करचें? देवतावन ताची खुशी जें कितें हांव मागतां तें देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत जारी करचे खातीर हांवें मागोवंक जाय. आनी जे मागण्यांत न्हय मात्र म्हजे उले म्हजे इरादे देवा मुखार हांव दवरतां. मागण्यांत आमी मौन सांबाळटा आसतना त्या मौनांत देव ताची खुशी आमकां परगट करता आनी ते खुशी ती देवाची इच्छा आमच्या जिवितांत आमी जारी केलें जाल्यार देवाचें राज आमचे मदें येता. तें आज्या रितीन नाटकी रितीन येना. केन्ना हांव आनी तूं देवाचें राज मोगाचें भोगसणेचें सोडदोडीचें आमच्या भोवारांत स्थापीत करूंक प्रयत्न करता तेन्ना तें देवाचें राज येता. चवथ्यान मोगाळ भोवन भयणीनो आमी मागता की आमचो दिसपडतो ग्रास दी. दिसपडतो ग्रास म्हणटना न्हय मात्र आमी आमच्या खाणा जेवणा खातीर मागचें. बघा जें कितें आमकां त्या दिसा गरजेचें आसा त्या सर्व संगती खातीर आमी दी म्हणून देवा लागीं मागता. अकरेक मोगाळ भोवन भयणीनो आमी मागता की आमची पातकां भोगशी आमकां थाळणेंत व्हरी नाका कोट्यातावन आमकां राख. म्हळ्यार एका रितीन आमी आमच्या पातकांचें भोगसणें आमी मागता. पातकाक ओडच्यो संगती आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायत्यो आसात. मात्र न्ही आमच्या भोवारांत आमी पळयलें जाल्यार पातकाक ओडच्यो संगती जायत्यो आसात आनी असल्या संदर्भार पातका विरोध झुजचें एक भोव कश्टाचें काम जावन आसा. आनी असल्या झुजांत तिरासण आमकां दी आनी असल्या थाळणेक ओडणेक आमी सांपडनाशें तुवें दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हणून आमी ह्या मागण्यांत मागता. पळय मोगाळ भोवन भयणीनो असल्या 5 स्पिरिटांनी जर आमचे मागणें आमी करता खंडीत जावन आमचें मागणें न्हय मात्र मागणें जावन उरना. बगार तें संबंदाचें जाता. देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापन करच्याक आदाराचें जाता. ही चिंतना मतीन दवरून हें मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना असल्या स्पिरिटान वाडोवंक तुजो जेजू ताच्या कृपेन आमकां बरो.
आमची तुका भेटून दिता मोकान तुवा स्वीकार करून आम्ही दयेन परता तुझे मुखार घेता सर्व समर्पिता गुंड्या वायना सोवे आमकां साथ भेटयता बाबा काणीक आमची तुका भेटून दिता मोकान तुवा स्वीकार करून आम्ही दयेन परता बहुनुनी बडिनो आम्ही बेटोंचे हे बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसले जावून मागात त्यातले बलिदान आपल्या मनाकनी मेमेक आणि आमचे कृपेचो दवा सर्वेस म्हणून घे खनवळ्या बापा तुझ्या पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक एकठांवको तुझ्या पुतान आपलो जीव दिवन समून तुजी खुशी जाली आम्ही भेटयता ते शांतीची बले सगळे मध्ये एकवट आणि मैपास वाडो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशिणी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्वतेय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती करता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या विभावान हून सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे तुका जय हून सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावार्थ सुगुर परगचुया सुम्याची तुझे मोर आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही ओतरेता तुझ्या येण्याक आम्ही ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा
अख्खे प्रितेमेचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत तुज्या आमच्या वावणीची ककूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगंदेंत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे पजरीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव. आमकां मरे देवाचे माये सांगाते भाग्यवंत झुजे तुजो पते भाग्यवंत धर्मतो आनी सर्ग आनी तुका मोबायलान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सोळवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे सांगाता भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज संकये, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवाळ. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. कित्यार सुरती पुतळेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोवना, तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता.
जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजूचो अनुभव आमी करया. प्रार्थूया. बोमगाळ बापा एका उंड्यान आनी एके कालसीन तुवें आमकां दोशी केल्याय. परदेशा आनी आसाड पडलेल्या थंय मनशाळाय दाखोवंक आमचें काळीज मोवळायन बळ अशें आमी सगळे एक दीस जिवेच्या गांवांत तुजे वेंगेन एकवटूंक निर्मी हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेना खातीर दिंबी मोडया. भोवन आनी भणीनो, जायते मागणी ते सवा इरादे घेवन आमी हांगासर जेजूच्या पांयां तळा आसाव. एक घडी बरो तांचो आमी उडास काडया. आमची वैयक्तीक मागणी, आमच्या भुरग्यांचो फुडार, आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक भलायकी, आमच्या तरणाट्यांक बरो फुडार, जिनी संगातेन बरें काम, आमच्या कुटुंबांत माया मोग सोड दोडो, आमच्या समाजांत शांती, आमच्या वेव्हारांत यशस्वी, परगांवांत वावर करतले आमच्या कुटुंबाच्यांक बळ भलायकी, आमच्या मुखेल्यांक राजकीय तशें धर्मीक निस्वार्थीपण, आमच्या कृषिकांक तांच्या वावरांत यशस्वी आनी प्रत्येक जावन आमकां ह्या वेळार जाय पुरतो पावस मेळचे पासून मागया. सांगाता मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लेलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ल्या आमकां तशें आमची पदकां घोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वैकुंठांत आमकां. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची आतां आमच्या
नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सुदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. देवसो पूत मुनी सलो देवसो पूत मुनी सलो देवसो पूत मुनी सलो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि एक आमचे मागणे. तुमची जाप जावंक जाय जशी आदी तशी आतां. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि एक आमचे मागणे. संगता माग्या या जपंच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवून आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा आमेन. अर्घ मागणे. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तूं आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मुरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून देत. सरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आज पिडेस्तांचेर विशेष मागणे आनी आशिर्वाद आसा. एक घडीभर जर आमी खंयच्याय रितीन पिडेन दुखीन वळवळता जाल्यार ताचो उडास आमी काडया. वा आमच्या घरांनी प्रायवंतच्या घरांनी आस्पत्रेंत आसच्या पिडेस्तांचो उडास काडया. आनी जे कोणी पिडेस्तांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचेर देवाची काकोळट ह्या वेळार मागया. मोगळा बापा तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचे सोडूणे पासून संवसारी धाडलोय आनी ताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलें. आज ह्या आमच्या पिडेस्त भावा भयणी पासून आमी तुजे लागीं विनंती करता. तुजे कनवळ्याचे दिश्ट तांचेर घाल. तांची पिड्या सोसूंक तांकां आदार दी आनी तांचे पिडेंत तुजेर बरवसूंक तुजी कृपा तांकां दी. तांच्या बियाच्या वेळार तांचें धैर्य तूं जा. निराशेच्या वेळार बरवसो जा. आमच्या भाऊ भयणीच्या कुटुंबाच्यांक तुज्या बेसवान भर. तशेंच पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्या दाक्तेरांची नर्सांची काकोळट कर. तांकां सोंसणीकायेन भर. तांकां बरवसो लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू मरिफात आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म्या सुमी जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. बाळूक जेजू नमन तुका राव तूं आमचे संगी सदां. बाळूक जेजू वंदन तुका आतां आनी सदां सर्वदा. लोये कुशी तूं सोलमोलो जुसे बापा तूं काल जालो. साधू बोळो जावून वाडलो आमकां दैवी सांगात दिलो. बाळूक जेजू नमन तुका हांव तूं आमची संगी सदां. बाळूक जेजू
मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां सजे गुरुवें देव आमकां आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे Thank you.